Welcome to Garden of Glory. In Philippians chapter 1, verse 1 to 11, Paul writes to the church with deep affection and gratitude. He celebrates their partnership in the gospel and prays that their love would grow in knowledge and discernment, so they may live pure and fruitful lives for Christ. फिलिपकारांक पत्र अवेस्वर 1 वळी 1 ते 11. फिलिपी शारांतल्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सगळ्या भक्तांक, तांच्या वडिलांक आनी सेवकांक, पावलो आनी तिमोथ, जेजू क्रिस्ताचो चाकर, नमान करतात. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. पावलोची दिनवासनी आनी मागणे तुमचो उगडास करता तितलेय पावटी तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक दिनवासता आनी तुम्हा सोमेस्तां खातीर प्रार्थना करता तितलेय पावटी खुशालकायेन तें करता. कित्याक पयल्या दिसा थावन ते आयज पर्यंत शुभ वर्तमानाच्या म्हज्या वावरांत तुमी म्हाका आदार दिला. देवान तुमचे मोदें हो बरो वावर सुरू केला, तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस ये पर्यंत हो वावर शार्ती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. तुमकां म्हज्या काळजांत हांव घेवन आसा आनी तुम्हा सोमेस्तां विशीं ही भावना म्हाका आसूंक फावोच. कित्याक देवान म्हाका फावो केल्ल्या देण्यांत म्हणजे म्हज्या सांकळींनी आनी शुभ वर्तमान राखच्या आनी थीर करच्या कामांत तुमी सगळीं म्हजी भागीदारां. जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या मोगान तुम्हा सोमेस्तांचो हांव कितलो मोग करता हाचो खुद देव म्हजो गोवाय. तुमचो मोग ओदीक ओदीक वाडो, स्वताची ओदीक उंच वळख आनी ओदीक खोल अनुभव तुमकां मेळूं आनी हे परी कितें ओदीक बरें तें तुमी सदांच विंचून काडूंक पावूं. हे म्हजें मागणें. अशें निर्मळ आनी निरोपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. देवाक मानता तसल्या जिविताची फळां जेजू क्रिस्त आमचे सोवे उत्पन्न करता. असल्या फळांनी तुमचें जिवीत त्या दिसा भरोन येतोलें आनी अशी देवाक मेळटली महिमा आनी वाखाणणी. Paul begins this letter with thanksgiving. He rejoices in the believers' fellowship and partnership in spreading the gospel. He is confident that God, who began a good work in them, will carry it on to completion until the day of Christ. Then he prays that their love may abound more and more, not only in affection, but in wisdom and insight, so they may approve what is excellent, remain pure and blameless, and be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Let us pray. Heavenly Father, thank you for the joy of fellowship in the gospel. Help us grow in love that is wise and discerning, so our lives may be pure, fruitful, and pleasing to you. Complete the good work you have begun in us. For your glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Bore Koro.